मिनाच्या येरादारीचो मुद्दो तापिल्लो आसतनाच पिळगांवच्या लोकांनी मंगळारा राती मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। अस्कीत रस्त्याचेर देविल्ल्या लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली। एसओपी पाळी नासतना पिळगांव सारमानस रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा। दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा। मात येरादारी करतना खंड खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना। येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचेर धूल पातळटा, तर रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता। ताका लागून त्रास सोंसचे पडटा अशी पिळगांवच्या लोकांची कागाळ आसा। फाटल्या आयतारा जाल्ले पिळगांवचे ग्रामसभेत मिनाचे येरादारीचो विशय तापिल्लो। मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक मंगळारा रस्त्याचेर देवले। मीन खाली करून येतना रातच्या 7:45 वरांचेर सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर लोकांनी कांय ट्रक आडायले। सुमार अर्दे वर हे आंदोलन चल्ले। नेम पाळून मिनाची येरादारी केली ना जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। आयज आमी हांगा पिळगांव जंक्शनाचेर उबे आसा। हेच्या पयलीं हांव सारमानचेर हांगा उबे आसलेले, जेन्ना एक म्हाका कॉल येयलो की तुमी मॅडम येवन पळय हांगा रेबो जाला म्हणून। अक्षरशः सारमानचेर चलपाची परिस्थिती नासली। कॉन्टॅक्ट जो दिला पळय तो कोणूच नासलो न्हू। अक्षरशः ट्रकाची समजांनी लोक फेरयेनसून अशे येताले, तांकां तांचो जीव मुठीन घेवन येवपाची तेंची परिस्थिती आसली। हांव 1 वर थंय रावले। थंय 1 वर रावल्या नंतर तांकां आमी सांगलें जाल्यार आमकां कोणीनूच येवन तो पळयलें सुद्दां ना आनी विचारूंक सुद्दां ना। मागीर ते आमी क्लियर केलें, आसूं टायम जालो म्हणून आमी येयली। जेन्ना न्यू प्लांटार येय जाल्यार हांगासर वयर येवं जाल्यार हांगा सेम परिस्थिती आसा। तुमीच म्हाका सांगात आमच्या लोकांनी कशें जगपाचें हांगा। हेंचो टायम आसा आतां 5:45। आतां टायम कितलो जाल्लो आसा हांगा। आमी कोणाक पळयतली, लोकांक पळयतली, ह्या गांवाक पळयतली काय आमी आतां ह्या ट्रकांक हांगा पळोवपाचें। कोणाक कितें जालें जाल्यार लोक येवन सरपंचातीक जाप विचारता, पूण ह्या पंचायतीक आमकां फोन सुद्दां केल्यार कोण हांगा येवन पळयना। आतां पुलिसेक कितलो टायम जालो आमी आतां कॉल केला, तुमी तांकां येवन टायमींग विचारा, कोणूच अजून पर्यंत हांगा पावल्लो ना। आतां जर फुडें एक समज कितें अकस्मात घडलें आसत जाल्यार ताका आतां तुमी गांव जाव जाल्यार तुमी कोण आसा ते येवन पळया। पंचायतीन म्हणल्यार सोचो टायमींग आसा, एसओपी आसा, सोचो टायमींग आमकां आसा तेंचो। त्या टायमा प्रमाणे तेंचो टायम आतां खूब जाल्लो आसा। त्या टायमींग ते पावोंक तांकां लेट जाला खूब सद्या आतां। हो जो मेन रोड आसा पिळगांव जंक्शन, ह्या जंक्शनाचेर असो प्रॉब्लेम जाता आनी हे जे एसओपीचो जो टायम आसा हे फॉलो करिना असल्या कारणान हांगासर जे चिखल आनी हे जाता पळय, लोकांचे खरेंच धोकादायकचे जीवन जगचें पडटा अशें जाल्लेलें आसा। आनी जो पर्यंत हे एसओपी पाळिना तो पर्यंत आमी अशेंच हांगासर आडयतले आनी बंद करतले। ही हांव तुमकां एक शिटकावणी कशी दिता की हा पब्लीक रोड हो आमचो, पब्लीक रोडाक आमी आडोवंक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।